नमस्कार. गोंय राज्याचो अर्थसंकल्प जाहीर जाला. आतांच दोतोर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हांणी हो जाहीर केला आनी ताजेर चर्चा करूंक आमी हांगा 5 मानेस्त बशिल्ले आसात. हांव तुमची वळख करून दितां. म्हजे दावे अर्दन आसात राजेंद्र बाब काकोडकर, गोंयचे एक अर्थतज्ञ. म्हज्या उजवे बाजून आसात प्रकाश कामत, आर्थीक विशया वयले पत्रकार. ताजे नंतर आसात नीरज नायक, जे पत्रकार आसात. वेगवेगळे विशयूचेर ते आपली मतां परखडपणान व्यक्त करतात. आमचे बरोबर आसात संजय बाब देसाय, जे प्रिंसिपल आसात CES कॉलेजीचे. ग्रॉस एक्सपेंडिचर आसा जवळ 26,844 कोटी राजन बाब. त्या भायर रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहा 19,768. कॅपिटल एक्सपेंडिचर 7,075 कोटी. ह्या सगळे जे पळय कितें अर्थकारणाचें पळय आंकड्यांचें पळय जे जंजाळ आसा आनी तातूंत भितर मदीं मदीं पेरून घाल्ल्यो वेगवेगळ्यो योजना, एम्प्लॉयमेंट धरून ते इंडस्ट्री धरून ते भाशेचो विकास, खेळगड्या खातीर योजना, ल्हान 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 योजन्यो, कितल्योश्योच योजनांचो एक सामको पावस ह्या अर्थसंकल्पान झडयला. म्हाका तुमची सगळ्यांची एक प्राथमीक तुमकां ह्या अर्थसंकल्पा बद्दल कितें दिसलें हाजे बद्दल सुरवेक आमी तुमची मतां विचारून घेवया. हो अर्थसंकल्प जसो पयलींचे अर्थसंकल्प आहात त्याच पोरतांतलो आसा. पयली गोश्ट म्हणल्यार जेन्ना हें भाशण आयकूं येता तशें बजेट केल्लें नासतलें, पूण भाशणा भितर जे आयटेम्स उलयल्ले आहात ते पेनी आयटेम्स आहात, पावंड आयटेम्स कांय ना तातूंत. बजेट जेन्ना आपल्याले 26,000 कोटी आसता तातूंत भितर 2 आयटम खंयच्याय स्टॅटिस्टिकल स्टँडर्ड हाजे प्रमाणे पळयलें न्ही जाल्यार 2 आयटम आसतले 1,000 कोटीचे, 5-6 आयटम आसतले 500 कोटीचे, 10-12 आयटम आसतले 200 कोटीचे आनी बाकीचे पेनी आयटम्स आसतले. आतां हे मोठे आयटम्स सांगचे येवजी बारीक बारीक 5 कोटीचे, 1 कोटीचे, 2 कोटीचे भाशणां सांगतात. हे फक्त एडवर्टायजमेंट. हे कोणाक तातूंतल्यान कांयच निश्पन्न जायना. जे मोठे आयटम्स हांवें आतां सांगिल्ले तशे 1,000 कोटीचे, 500 कोटीचे, 200 कोटीचे, अशे जे 20-30 आयटम आसा ते आयटम सांगून ते कशा रितीन वाडयल्ले आसा किंवा कमी केल्ले आसात, ताजेर एम्फेसीस कित्याक घाल्ले आसा किंवा डिएम्फेसायज केल्ले आहा हें सांगणें इम्पॉर्टंट आसता. जशें बजेट आसता ते इकॉनॉमीक सर्वेचेर बेज केल्ले आसता. आतां इकॉनॉमीक सर्वेन सांगिल्लें आसा की जॉब क्रिएशनाचे गेल्ल्या 5 वर्सांत सामकें फसलां म्हणून. फक्त 5 वर्सांत 16,000 कितले जॉब्स निर्माण जाल्या, म्हळ्यार वर्साक फक्त 3,000 जॉब्स निर्माण जाल्यात. आतां गोंयच्यान प्रत्येक वर्साक ग्रॅज्युएट जावन कितें जावन जॉब सीक करपी येवपी कितले आसता लोक? 22,000 लोक आसतात. 22,000तले 3,000 लोकांक जॉब्स म्हणल्यार पॅथेटिकली लो. 15% लोकांक जॉब क्रिएट जाल्यात फक्त गव्हर्मेंट सेक्टरान या टोटल सेक्टर, प्रायवेट सेक्टर प्लस गव्हर्मेंट सेक्टर. फक्त 3,000 म्हळ्यार 15% जॉब क्रिएट जाले. सरकारान जीव दिवपाक गट्टे नाक म्हणून. प्रकाश बाब, राजन सदांच्या आपल्या शैलीत राजनान एक खडेगाठ असो स्टेटमेंट केल्लो आसा. पूण तो म्हणटा तातूंत कांय प्रमाणात तथ्य इतल्या खातीर आसा कारण निमाणें जॉब क्रिएशन हें सरकाराचें म्हत्वाचें काम. एका अर्थान आर्थीक अर्थकारणाक रेटो दिवप, ताजे खातीर लागपी वेगवेगळे सेक्टर, टुरिजम आसा, मायनींग आसा, इंडस्ट्री आसा, हांकां पुश दिवप. हातूंत भितर एक मिजरेबली फेल जाल्ल्याचें चित्र फाटलीं कितलींशीं वर्सां येता. ह्याच फाटल्या 2 वर्सांतलें चित्र न्ही. म्हज्या कोतान राजू बाब पयली गजाल म्हणजे लोकांक तुगेल्या फिगरां कडेन आनी कांय ना देणें ना घेणें. बरोबर. लोकांक सिंपल 5 गोश्टी जाय आसता. बरोबर. हां, एक हेल्थ, दुसरें एज्युकेशन, तिसरें एम्प्लॉयमेंट, चवथें सोशल कवर जे भड्डतात बारीक मार्जिनलायज सेक्शनांतले, आनी 5वी गोश्ट जेन्ना सरकार जाय तितलें एलोकेशन हे स्ट्रिमांनी करूं शकना तेन्ना ईज ऑफ डुईंग बिजनेस सो दॅट प्रायवेट सेक्टर इज इन्सेंटिवायज्ड. ह्यो जाली गजाल. आतां चंद्र दिता सूर्य दिता अश्यो स्किमी जाहीर करप हें आज पॉप्युलिस्ट बजेट किंवा मिडिया प्लेईंग टू द मिडिया हें आयलेंच. पण एक म्हत्वाची गोश्ट सांगता, ह्यो जेन्ना गोश्टी तुमी हातूंत म्हत्वाचे जर आसात जाल्यार पयलें म्हणजे हें बजेट कसाक उतरतलें. दुसरी गोश्ट, ह्यो तुमी इतल्यो स्किमी सांगतात तातूंत एक मुख्यमंत्र्यान सुरवातेकच सांगलें
IT विशयाचेर तांणी सांगलें ई गव्हर्नन्स पेपरलेस हें आमी कितले वर्सां आयकतात. म्हणटकर जो तुमी कितें केलां टायम बाउंड डिलिव्हरी सर्वीस म्हणून कायदो आमी लोकांनी सरकाराचेर दबाव हाडून फाटले कितले वर्सां पयलीं केल्लो. ते कायद्याची तुमी वाट लावन उडयल्या, तो डायल्यूट केला. आनी ही जी तुमी करतात दर वर्सा नवे सॉफ्टवेअर कंपन्यांक कॉन्ट्रॅक्टां आनी हार्डवेअर कंपन्यांक कॉन्ट्रॅक्टां. खंय आहा तुगेली ई गव्हर्नन्स? खंय लोकांक मेळटा? जर तुमचे ई गव्हर्नन्स आनी जर लोकांक तर बजेटांतल्यान मेळटा जाल्यार तुमच्या दारी मुख्यमंत्र्याचें सरकार कित्याक घडचें पडटा इलेक्शन येतकर? सिंपल. बरोबर. संजय बाब देसाय, तर बजेट आमी जेन्ना पळयता, ओवरऑल बजेट पळयता जेन्ना 26,800 कोटीचें, तें पळोवपाक बरें दिसता. कित्याक नंबरांनी तें बरें व्हडली सायज जालें ना. कित्याक फाटलें आतां आमी नॉर्मल इन्फ्लेशन म्हणल्यार 8 ते 10% इन्फ्लेशन आसता. आनी इन्फ्लेशनाक जर कन्सिडर केलें जाल्यार तेणें 24,000तल्यान 26,000 जंप मारलें 10%. आनी तशेंच तेणें स्टेट GDP सांगली, जी सांगता 1 लाख करोड प्रोजेक्ट करता. म्हाका दिसता प्रमोद सावंत जेन्ना पयली फावटी CM जाल्लो तेन्नाय तेणी हें प्रोजेक्शन दवरलें की आमी 1 लाख कोटी GDP करतले अशें म्हणून. आनी आतां तेणी परत हें एक्चुअली आमी 90,000 कोटीचेर आसा एज पर दी बजेट एस्टिमेट फाटल्या वर्साचे. आनी आतां तेणी म्हणलें की आमी 1 लाख टार्गेट करता म्हणून. म्हाका खबर ना हें 1 लाख टार्गेट कशें अचीव जातलें. कित्याक जेन्ना हांवें इकनॉमीक सर्वे पळयलो आनी इकनॉमीक सर्वेक जेन्ना एक्चुअल डेटा ऑफ 2021 फाटले 2 वर्सां पयलींचो डेटा अवेलेबल आसा, तेजेर टोटल एक्सपेंडिचर फक्त 13,000च दाखयता. सो 13,000 जर 20-21 आसलो जाल्यार 13,000 वयल्यान 26,000 आमी इतली फास्ट कशी जंप मारूंक शकता. म्हणून म्हाका दिसता की फिगर्स जी आसा ती इन्फ्लेटेड आसा अशें दिसता म्हाका. आनी फुडल्या वर्सा मागीर रिविजन जाता ती म्हाका दिसता 25% 20% ती फिगर सकयल देंवतली. कारण आमी जर पळयलें रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर लास्ट इयर सुद्दां तेणी सांगलें की आमी 400 कोटीचें सरप्लस बजेट तयार केलें, रेव्हेन्यू बजेट. आनी हे वर्साकय आमी म्हणटा ते 600 कोटीचें. पूण ऑन ग्रावंड म्हाका दिसना ह्यो गोश्टी जाता ऑर पॉसिबल आसा. कारण म्हाका दिसता की बजेट तयार केलें म्हणून जायना. जे प्रत्येक मनीस आमी आमचें स्वताचें बजेट तयार करता वर्साचें आनी आमी इम्प्लिमेंट करता. पूण गव्हर्मेंट लेवलाचेर बजेट इम्प्लिमेंटेशन सारकें जायना अशें दिसता म्हाका. की ज्यो एनावन्समेंट आज भयंकर प्रमाणात एनावन्समेंट केलेले ते सगळे पयल्या आमकां बरें दिसता, खूब उमेद भोगता की अरे इतली बरें बजेट गोंय सगळें बरें सामकी सुवर्णमय जातलें अशें तें बजेट पळयलें जाल्यार जेन्ना तेंची प्रमोद सावंताची ज्यो एनावन्समेंट आसा त्यो वाचल्यार दिश्टी पडटा. पूण हांव सांगता की ह्यो ज्यो इम्प्लिमेंटेशन म्हाका तर दिसना की इम्प्लिमेंटेशन जायच दिसना. आज आमचे भाजीवाले गाडयाचेर सुद्दां आज लोक GPay UPI पेमेंट करून पेमेंट करता. पूण आमचे कडेन अजून पर्यंत गोवा गव्हर्मेंटाक खंयच्या डिपार्टमेंटाक गेलो जाल्यार UPI पेमेंट ना. तो म्हणटा ऑनलायन पेमेंट लोकांक पावटी मारची पडटा. म्हणून म्हाका दिसता की इम्प्लिमेंटेशना भितर खूब प्रॉब्लेम आसा. आनी जशें जर म्हणलें की आतां इवन स्कुलाचें म्हणलें तेणी एलोकेशन आमी प्रत्येक सेक्टरान वाडयता म्हणटा. पूण म्हाका दिसता आज आमचेर शिक्षण क्षेत्रांत तर हांव शिक्षण क्षेत्रांत आसले कारणान म्हाका तेजेर सुरवातीकच उलोवन दिसता. कारण आमचे कडेन 700 प्रायमरी स्कूल आहा, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल, ज्यो 700 प्रायमरी स्कूल आज शॉर्टेज ऑफ टिचर्स आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लेम आसा. आनी तेणी अनावन्स केला की आमी 150 टिचर्स कॉन्ट्रॅक्ट बेसाचेर घेतले. म्हाका दिसना कॉन्ट्रॅक्ट बेसाचेर टिचर्स घेवन आमी प्रायमरी एज्युकेशन आमची एज्युकेशनाचो गोंयचो फावंडेशन स्ट्रॉंग करूं शकता अशें म्हाका दिसता. नीरज, ताणें एक बरें सांगलें इम्प्लिमेंटेशन. कालूच जो पळय इकॉनॉमीक रिपोर्ट आयला त्या प्रमाण आमी पळयलां की फाटलें बजेट 34% सुद्दां इम्प्लिमेंट जालें ना. आनी ताजो आमचो विरोधी पक्ष नेते कालय आमी हेचेर डिबेट केलें. ताणें म्हणल्यार 35% गुण ह्या सरकाराक मेळूना, फेल जालें. तर तुजें म्हाका एक तुजें रिफ्लेक्शन्स ह्या बजेटाचेर कितें दिसता तुका? हय, सरकारचो सदांच एक प्रयत्न आसता की जें बजेट सदां आसता तें लोकांक खूश करपा खातीर आसता. ती इलेक्शन आसूं नासूं आतां भितर अश्यो गोड आनी बऱ्यो गोश्टी घालप आसता की तुका दिसता की आतां गोंयचें कायापलट जातलो फाल्यां 1 वर्सा भितर आनी कांयच प्रॉब्लेम घडचे ना. पूण आतां काकोडकर बाबान सांगलें तशें की जें आमी पळयता बजेट ताचे परस तें बजेटा भितर कितें ना पळय दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. ज्यो गोश्टी भितर घालूं ना आनी जे व्हडले एमावंट जे आसा ते चड पळोवपाची गरज आसा. दुसरें म्हणजे बजेटाचे मेन ऑब्जेक्टीव कितें आनी आतां भितर आनी कांय प्रोजेक्ट हांव पळयतालो कितलेशेच गोश्टी ज्यो सांगल्या त्यो ऑलरेडी पयलीं एनावन्स केल्ल्यो. एक नवी कांय ना आतां भितर. तें सर्कल रोड आनी कितलेशेच गोश्टी ज्यो आसा ज्यो हाजे पयलीं ऑलरेडी एनावन्स जाल्ल्यो आसा. सो तिसरी गोश्ट म्हणजे बजेटाचे सगळ्यांत मेन ऑब्जेक्टीव जो आसपाक जाय तो कॉमन मॅनाचें लायफ कशें आपूण इजी करपाक शकता हें दॅट शूड बी द फोकस ऑफ द बजेट. आनी तें तातूंत भितर तशें व्हडलेशें कांय दिश्टी पडना की जें खरेंच आतां फाल्यांच्यान कॉमन मॅनाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले अशी गोश्टी दिश्टी पडना. नासल्या जाल्यार सुद्दां ते म्हणटा भशेन
इम्प्लिमेंटेशन दॅट इज अनादर व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट की ह्यो सांगल्या त्यो गोश्टी सुद्दां कितल्यो इम्प्लिमेंट जातल्यो परत जर 34% जाल्यो जाल्यार मागीर ताका कांय अर्थ ना. राजन बाब ताणें एक बरें सांगलें पळय, फोकस किंवा स्ट्रेस ऑफ द बजेट एक ओरिएंटेशन आसपा जाय न्ही. तुवें म्हणलें की ओरिएंटेशन दिसती पडना, तर तुका कितें अपेक्षीत आशिल्लें की ह्या वेळार ह्यो गजाली फोकस जावपा जाय आशिल्लो? ह्या फाटीच न्ही, जेन्ना गोंय लिबरेट जाला पयलीं गव्हर्मेंट बांदोडकरान केलें, पयलो फोकस ताणें दिलो म्हणटा एज्युकेशनाचेर. संजय बाबान सांगितलें एज्युकेशन म्हण ताजेरूच सगळो फोकस आसपा जाय आनी तो परमनंट आसता. एज्युकेशन म्हणटे आयज एज्युकेशन आसता तें 20 वर्सांनी नासता, बदलता. ते बदलत रावपा जाय आसता. आज आमगे गोवा युनिवर्सिटी 20 वर्सां पयलीं जें शिकयताली तेंच शिकयता. त्योच एप्रोचीस आहात. ताका लागून जे ग्रॅज्युएट्स भायर येतात ते ग्रॅज्युएट्स आर नॉन एम्प्लॉयेबल. आमगे इंडस्ट्री म्हणटा, गव्हर्मेंट म्हणटा, गव्हर्मेंटाली हाज्या एकावंटंटा खातीर परीक्षा आशिल्ली, 9,000 जाण बशिल्ले, 9,000 फेल जाली गव्हर्मेंटान केले. म्हणटकीर आमची जी युनिवर्सिटीची जी हें आसा शिक्षणाची पद्दत, शिकोवपाचो सिलेबस इम्पॉर्टंट न्ही, पूण तांकां आयच्या ज्या एनवायरमेंट आहा ताका क्रिएट करपाचें जें आसा तें क्रिएट करूं शकना म्हणून तांकां जॉब्स मेळनात. हे ताका लागून एज्युकेशना लागून जॉब म्हूण तो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. बरोबर. आनी हो प्रॉब्लेम जो आसा जॉब्साचो त्या खातीर गव्हर्मेंटान पॉलिसी करपाक जाय. प्रत्येक फाटी एक आय वॉश पॉलिसी करतात. म्हणटात 25,000 इन्वेस्टमेंट येतलो, 50,000 जॉब क्रिएट जातले. 2012 जेन्ना पर्रीकार मोठे हाडून निवडून आयिल्लो तेन्ना तांणी ते केल्ले 25,000 इन्वेस्टमेंट, 50,000 जॉब्स. तातूंतले कांय जॉब्स जालना निर्माण. कित्याक जावं ना? कारण जो इंडस्ट्री मिनिस्टर आसता तो आपल्याली पळयता. तो म्हणटा आपणे समज हे सगळी इंडस्ट्री अश्यो हाडल्यो ज्यो एम्प्लॉय करतल्यो, जे ताका कांय नासतले. तो म्हणटा म्हाका इंडस्ट्री मिनिस्ट्री नाका, म्हाका PWD दी. असो प्रॉब्लेम आसा हांगा. फक्त मिनिस्ट्री एलोकेट करपाचे हाजेर सगळे एम्फेसीस आसता. ताका लागून हे प्रॉब्लेम जातात. आतां फॉर एग्जाम्पल आमचे कडेन 2 गोश्टी शॉर्ट आहा. एक इन्वेस्टमेंट शॉर्ट आहा, दुसरी जमीन शॉर्ट आहा. आतां एक सदांच खंयच्याय जी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री आसता तातूंत कोण तरी एक एक्सपर्ट आसता. तो तांकां सांगता तुमकां इंडस्ट्री येना की तुमी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी म्हूण त्या हाडे वचपाक. तुमचे कडेन लँड कमी आहा, तुमी अशे इंडस्ट्री वचपाक जाय जंय त्या इंडस्ट्रीची एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी चड आहा. म्हणल्यार 1 हेक्टर जमनीचेर चड जॉब क्रिएट करता असली इंडस्ट्री तुमी घालपाक जाय. किंवा 1 कोटी इन्वेस्टमेंट आसलो जाल्यार ती खंयची इंडस्ट्री चड करता. फॉर एग्जाम्पल IT इंडस्ट्री 1 कोटी इन्वेस्टमेंटाचेर खूब चड व्हेरी हाय जॉब्स क्रिएट करता. ऑटोमोबायल इंडस्ट्री हाय करता. बाकी ह्यो आसा त्यो आतां गोंयांत आसा त्यो खंयच्योच इंडस्ट्रीज हाय जॉब्स क्रिएट करना, त्यो मिडियम जॉब्स क्रिएट करतात. सो हे सगळे अप्रोच घेवन तांणी अश्यो इंडस्ट्री हाडपाक जाय ज्यांची एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी टू लँड हाय आसा. तशें कांय चलना गोंयांक. कोणें केन्नाय क्वेश्चन विचारिल्लो सुद्दां ऑपोजिशन आयकून येना असो. प्रकाश बाब, फोकस ऑफ द बजेट आमचे निरज बाबान सारकें सांगलां. आमचे गांधीजी म्हणटाले आवर डेव्हलपमेंट शूड बी सेंटर्ड अरावंड दरिद्री नारायण. पोअरेस्ट ऑफ द पुअर म्हणजे दरिद्री नारायण. म्हणटकर हे हाजेर संजय बाबान रोदोळ सांगलें 1 लाख हें जालां खंय GDP जालो. आनीक एक ब्रेक करता आमी खूबदां की डर डोई एंडावळ पर कॅपिटा इनकम गोंयची नंबर 2 काय नंबर 1. प्रश्न असो येता हें जें हेल्थ तयार जाता किंवा प्रोडक्टिविटी GDPची तयार जाता ती कोणाच्या हातांत वता? विशमता वाडयता. जर विशमता वाडयता जाल्यार बजेट इज द इन्स्ट्रुमेंट ती विशमता उणी करपाक. गरीब हॅव नॉट्स आनी हॅवांतलो फरक कसो? तर ज्यो सर्विसीस आहा श्रीमंत लोक घेता तांकां सर्वीस वाडोवप, तांचे चार्जीस वाडोवप. गरिबाच्यो वस्तू आहा तांचे उणें करप. आनी ही अशे तरेन टॅक्सीस जर घालतलो जाल्यार जे अत्यंत हाय इन्कम हे तुगेले एलोकेशनांतले जे मॅक्झिमम घेतात तांकां करप. जाल्यार हो बजेट एक्सरसायज कॉमन मनशाक फायदेशीर ठरतलो. नाल्यार दर वर्सा स्किमी जाहीर केल्यो आनी विसरले. तूं एक इकॉनॉमीक जर्नलिस्ट.
अशे तरेचो स्ट्रेस कमी करपाचें हाजे खातीर बजेटाचो एक प्रोसेस आसता. हय फक्त आव्हान केलें म्हणून जायना. इंडस्ट्रीन आयले, टुरिजमाचे सेक्टर आयले, बाकी सेक्टर आयले आनी सगळे प्रत्येक जाण आपापली मागणी करीत गेले. पूण हो जो पळय कितें बजेट एक्सरसायज करतात ताजे खातीर एक दूरदृश्टी जाय पडली ना. व्हेरी करेक्ट. हांव तुमकां बाकीच्या पर्रीकाराच्या विशया कडेन आमचें दुमत आसूं येता, हय. पण एक तुमकां सांगता बजेट करतना गोंयांत सादें एकच एग्जाम्पल दिता. टुरिजम आमचें सिजनल. हय. पावस आयलो की टुरिजम पाड पडटालें. हॉटेलीर येवन करंदायो मारताले. आमी पावसाक करप कितें? रूम्स पेरिशेबल, रूम्स फुकट वतात. पर्रीकारान अशे तरेन लग्जरी टॅक्साची अरेंजमेंट केल्ली. तो हॉलिडे तांकां अशे पद्दतीन दिल्लो की ड्युरींग पावसाच्या सिजनाक ते टुरिस्टां हाडून मॅक्झिमम टुरिस्टांनी जेवचें खावचें म्हणून GST तेन्ना नाशिल्ली, तेन्ना वॅट आशिल्लें. हे खाणाचेर लिकराचेर ते टायमाक सुटी दिल्ली हॉलिडे म्हणून. लग्जरी टॅक्स हॉलिडे हें स्ट्रक्चरींग म्हत्वाचें. आनी एक एग्जाम्पल सांगता. सादी गोश्ट आसता. पुलिसे कडेन लायसन्साचो हाजी लायसन्सां आर्म्स. गरीब कोण घेता ही आर्म्स? मोठे लोक दवरता आपल्या घरांनी व्हडले व्हडले आर्म्स. तांचेर पर्रीकारान शिवाजी वेळावेले जे 200 रुपयान 300 आशिल्ले ते वाडयले. कारण कितें? हांगा दुसरेंय जाता. टॅक्साचें माध्यम अशे तरेन वापरूंक जाय. इवन लोक कितें करतात ती 200 आसतकर करप्शन करून लायसन्स घेता. ताज्या वाट्याचे श्रीमंताक पे करूनी अशें म्हणटा तुमकां. निरज बाब, हे पळय अशे तरेचे पळय जे योजना आसात ह्यो इम्प्लिमेंट करप तशें डिफिकल्ट. ताणें सोऱ्यावेलो कर कमी केला आनी करय लावना. बजेट म्हणलें की कितें जाता जाणा, टॅक्स कितलो लायलो हो एकूच कन्सेप्ट लोक पळयतात आनी लोक पिकार जातात. अरे टॅक्स लायलो पयलींच म्हारगाय वाडल्या. पण त्या नदरेन तुका दिसना की ह्या वेळार टॅक्स ना, टॅक्स नाशिल्लें बजेट. फाल्यां पेपराचेर हेडलायन तीच आसतली. हय, कारण टॅक्स लावपाक कोणा नाका, वायटपण घेवपाक ना, कोणा कडेन हें करपाचें नासता गव्हर्मेंटाक. आनी मागीर तो फायनली कितें जातलें, इनकम जेन्ना कमी जातलें तेन्ना सगळ्यांत पयलीं हावळ कोणाचेर येता? तर सोशियल वेलफेअर स्किम्साचेर येता. पयशे कोणाक ना जाता? ह्यो सगळ्यो ज्यो बारीक बारीक विडियोज आनी बारीक लोक आसा तांकां कितें मेळटा पळय ते स्किमी वयली बंद जाता. सो दीस इज हाव फायनल लोकांक कळना. लोकांक दिसता अरे टॅक्स वाडोवना आनी पूण टॅक्स लॉबिंग करून आपले वस्तू घेता सरकारा कडच्यान. सगळे तांकां सगळे फायदे मेळटले पूण बारीक लोकांची हें बंद जाता. दुसरी गोश्ट म्हणजे एक्चुली म्हाजें एक्सपेक्टेशन जें कितें आशिल्लें हातूंत भितर जॉब्सांचेर उलयले, पूण आमी जॉब्सांचेर उलोवपाक इम्पॉर्टंट आसा. त्या शिवाय म्हाका दिसता गोंयांत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आसा पळय ताजेर स्ट्रेस दिवपाची गरज आसा आनी एंटरप्रिनरशिपाचेर दिवपाची गरज आसा. हाजे बद्दल कोण उलयना. कारण कितें आसा, गोंयांत जितले जॉब्स आसा, जे बिजनेसीस आसा, ते भायल्यान लोक येवन हांगा बिजनेस करता. भायल्यांच्यान हजारांनी लाखांनी लोक आसात हांगा येवन हांगा काम करता वेगवेगळे. गोंयकार कित्याक काम करपाक शकना? सो हांकां वेगवेगळे बिजनेसां भितर सोंपेपणां करून दिवपाक कितें तरी तांणी स्टार्टअपाक ह्या वेळार प्रोत्साहन दिवपाचो प्रयत्न स्टार्टअप म्हणटा तो एक खूब वेगळो हें आसा. कारण स्टार्टअपाचेर एक उलोवपाक खूब आसा एक्चुली. कारण कोणाक मेळटा आनी मेळटा कितलें आनी केन्ना मेळटा तो विशय आसा. तशें इतली इज सिंपल ना. बट कितें आसा, पब्लिसिटी खूब जाता पूण एक्चुअली ऑन ग्रावंड व्हडलें कांय जायना. कितले स्टार्टअपांक गोंयांत आयज पर्यंत सपोर्ट मेळ्ळा तो पळोवपाची गरज. सो अशी बारीक स्टार्टअप्स फॉर एग्जाम्पल हांकां चडांत चड गोंयकारांक कशी हेल्प जातली आनी तांकां इज ऑफ डुईंग बिजनस हे हांगा सामको इम्पॉर्टंट आसा. इज ऑफ डुईंग बिजनेस तांकां सगळी सोंपेपणां करून दिवपाक जाय. तांचे सगळे कंप्लीट रेड टेपिजम काडून उडोवपाक जाय. तेन्नाच हे भुरगे गोंयकार भुरगे वतले आनी बिजनेस करपाक लागतले. तांकां इजिली लोन्स दिली, तांकां बाकीच्यो गोश्टी हे करून दिल्यो, परमिशन्स, लायसन्सीस. सो ह्या गोश्टींचेर हें केलें जाल्यार गोंयकार भुरगे बिजनेसां भितर वतले, फक्त जॉबूच न्ही. आनी हें म्हाका दिसता करपाची गरज आसा. संजय बाब देसाय, एकच सांग म्हाका, हें जें पळय तो पळय म्हणटा एक मानसिकता, सरकार ती मानसिकता ठरोवंक शकना. ती मानसिकता कशी येता? ती शिक्षणांतल्यान येता, वातावरणांतल्यान येता, सरकारा कडल्यान मेकळीकपणां जितलें ताजेर येता. शिक्षण, तूं एक शिक्षण तज्ञ आमी म्हणून तुका वळखतात. तूं शिक्षण फक्त वर्गान बसून न्ही, तूं बाकीच्या सोसायटी कडेन जंय अभ्यास करता. संजय बाब, म्हाका तुजें गोंयचें शिक्षण जें कितें फाटले 50 वर्सां पयलीं चालू आशिल्लें तातूंत कितें आमुलाग्र बदल जाला? शिक्षण आनी व्यापार, एम्प्लॉयमेंट एज्युकेशनाचेर उलोवचे पयलीं हांव आनी एक टॅक्निकल प्रॉब्लेम आहा इम्प्लिमेंटेशन ऑफ बजेटाचेर हांव ताका लिंक करता. की जें बजेट आसा पळय तें आज 29 तारीख मार्चाची.
आज वर्स काबार जाता. आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटान जें बजेट प्रेजेंट केल्लें 2 फेब्रुवारी प्रेजेंट केल्लें आनी तें ऑलमोस्ट पास केलें. आनी आमी आमची जर आतां तुमी म्हणलें की इवन 50% ज्यो पॉलिसी ज्यो फाटल्या वर्सा इंट्रोड्यूस केल्ल्यो त्यो इम्प्लिमेंट जावपाक शकले ना. तुमचो आतां एक परत प्रॉब्लेम येतलो की आज आमी बजेट प्रेजेंट केलां, हें बजेट परत फुडली जेन्ना असेंब्ली सेशन केन्ना येतली आमकां खबर ना. 2 म्हयन्यांनी येतली, 3 म्हयन्यांनी येतली. बट 3 म्हयने पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाक डिले जातलो. हेजो अर्थ खरें म्हळ्यार हें बजेट जें आसा तें एटलीस्ट फेब्रुवारी म्हयन्याक पास जावपाचें. कित्याक 1 एप्रिलाच्यान नवें वर्स सुरू जालें. आतां ते वोट ऑफ अकाउंट्स घेतले आनी टेम्पररी परमिशन घेतले. पूण ही पद्दत बरोबर ना. सो बजेट समज जर 1 एप्रील पयलीं जर पास जाल्लें आसलें जाल्यार इम्प्लिमेंटेशन करपाक ऑफिसरांक एटलीस्ट 12 म्हयन्याचो टायम मेळटालो. सो हो मेजर प्रॉब्लेम आसा. आतां तुमी एज्युकेशनाचें म्हणलें, एज्युकेशनाचेर हांवें भरपूर अभ्यास केलेले आसा. एज्युकेशना प्रॉब्लेम कित्याक की आमी पळयलें जाल्यार भाऊसाहेब बांदोडकरान जी 1965 ज्यो 1000 शाळा बांदलेल्यो प्रायमरी स्कुलां, त्योच प्रायमरी शाळा आसा अजून पर्यंत. आनी आमी तेजेर फक्त पत्री घातल्या, नळे काडल्या, जे मँगलोरी टायल्स जाल्ले आनी तेजे पत्री घातल्या. आमी तांकां रिनोवेशन म्हणटा. मे बी एक साखळे, बिचोली अशी एक 10% स्कुलां तेणी रिनोवेट करून नवी बिल्डींग बांदल्या आसतल्यो. पण 90% जे स्कुलां आसा तांकां फक्त पत्री घातल्या आनी रिनोवेट केल्या. आनी त्यो स्कुलां जी आसा प्रायमरी, आतां पयशकार लोकांले भुरगे जे आसा ते गव्हर्मेंट स्कुलांनी हितून प्रायवेटान वयता, एडिडान वयता. पूण जे भुरगे गरीब लोकांले भुरगे ते आतां जर एक्झिस्टींग जवळ जवळ 700 स्कुलां आसा, हे 700 स्कुलांनी शिकता ते गरीब लोकांले भुरगे. आनी तांकां तें शिक्षण क्वॉलिटी शिक्षण मेळना. कारण ह्यो आजून पर्यंत 1 ते 2 रुमां म्हणटा, 1ली, 2री, 3री, 4थी 4x4 16 सब्जेक्ट शिकोवपाक जाय. हे 16 सब्जेक्ट 1 तर 2 टिचर शिकयता. आनी त्या स्कुलांनी इंग्लीश टिचर म्हणटा आठवड्यार 1 दीस रोटेशनाचेर वयता. सो ही परिस्थिती आसतना आमी आदिलशाह पॅलेसी गोवा असेंब्ली चलयली इतलीं वर्सां. आतां आमी स्टेट ऑफ आर्ट पर्वरी बांदलें असेंब्ली कॉम्प्लेक्स. पूण आमी शाळांची अपग्रेड केलेली ना. आनी आयची सुद्दां सांगलां की आमी रिनोवेशन केल्यार ते पत्रे घातल्या. म्हाका दिसता मँगलोरी टायल्स पूण बरे आसले, पूण पत्रे न्हू, कित्याक जी गरमी जातली ती आनी पावसाचो जो आवाज येतलो तो पळयलो जाल्यार. सो म्हाका दिसता की आमी खरेंच शिक्षणाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. जें जालें ना तें आतां करपाची गरज आसा. फुडलीं 10 वर्सां, 15 वर्सां, 25 वर्सां आमी स्टेट ऑफ आर्ट स्कुलां बांदपाची गरज आसा. जशें आमी आतां प्रायवेट स्कूल पळयता, लोक प्रायवेट स्कुलां कित्याक घालता की प्रायवेट स्कुलां ह्यो सगळी फॅसिलिटी मेळटा. आज ही स्कुलांनी फक्त टिचरच आसता. थंय तुका लायब्ररी म्हणटी ना, थंय तुका पेपर म्हणटा केन्ना पावना, थंय तांकां ऑफिस स्टाफ ना, थंय कांयच फॅसिलिटी ना तांकां. आतां प्रकाश सरान म्हणलें की लास्ट इयर पर कॅपिटा इन्कम जें 5,32,000 कोटी आसलें, 5,32,000 आसलें तें आतां 6,32,000 जालें. 1 लाख वाडलेलें आसा पर कॅपिटा इन्कम. आतां हें इन्फ्लेशन हें दाखयता कित्या वयल्यान तर की आमी GDPच आसतो 1 लाख कोटी दाखयला म्हणून दाखयता. पूण ऑन ग्रावंड परिस्थिती तशी ना. ना. आनी हे जे हांव जे सांगता, जे प्रायमरी स्कुलाचे हांव लिंक करता, प्रायमरी स्कुलांक जवळ जवळ 20,000 भुरगे गव्हर्मेंट स्कुलांत शिकता. आनी तुमी म्हणटा की ग्रॅज्युएट आउटकम ना म्हणटा. ग्रॅज्युएट आउटकम ना. जे भुरगे शिकता ते गेले मेडिकल इंजिनियरींग खंय भायर गेले. बाकीचे भुरगे ते अंडर BA, BCom आनी BSc जे प्रोग्राम आसा ते प्रोग्रामा येता. ते भुरगे खंयचे येता की हे गव्हर्मेंट स्कुलान येता जंय इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. आज भुरग्यांक बरोवपाची परिस्थिती कळना. आनी ते शिकोवपाक तुमी म्हणटलें की तें कॉलेज प्रिंसिपल उलयता, प्रिंसिपलान शिकोवपाचें. कॉलेज जेन्ना भुरगो 18 वर्सां जाता तेन्ना ताका ह्यो गोश्टी शिकोवंक शकना. तेका ज्यो शिकोवपाच्यो आसा त्यो तो भुरगो 10 वर्सां पर्यंत आसतना करपाचें आसता. ह्यो गोश्टी जालेल्यो ना. सो सरकारान म्हाका दिसता प्रायमरीचेर फोकस दिवपाक जायो. आनी बजेट एलोकेशन जें आमी वर्ल्ड लेवल एक्सेप्टेड आसा 6% GDP जो एज्युकेशनाचें म्हणटा. 6% GDP म्हणल्यार जवळ जवळ 6,000 कोटी जाले आमचे एज्युकेशनाक वचपाक जाय आसले. 6% म्हळ्यार कितें 1 लाख कोटी GDP म्हणली. ते आतां आमी पळयलें जाल्यार 2,500 कोटी तर कितें एलोकेशन जालेलें आसा. सो हें जेन्ना आमी करतले आनी आमी ताका इम्पॉर्टन्स दितलें एज्युकेशन तेन्ना बाकी सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले अशें म्हाका तरी दिसता. संजय बाबान बरें सांगलां की आमी सरळ म्हणटात गोंयचो भुरगो कित्याक येना, गोंयचो भुरगो इंडस्ट्री कित्याक म्हणला. हें सांगप सोंपें, पूण ताजी पयली मानसिकता तयार करप पळय ल्हानपणाच्यान जें कितें शिक्षणांतल्यान सुरू जाता न्ही तें. सो प्रकाश बाबी हो जो पळय कितें आमी पूर्ण हाडना जर केल्या हाका पूश दितलो कोण? न्ही, हाका समाजानच दिवं जाय. आमी परत 3 दीस जाले हांगाच पावता की समाज आतां संजय बाबा सारको मनीस हें लोकांक सांगता बरोबर. पण लक्षांत कोण घेतो म्हणून ह ना आपटेचो एक एसे आसतालो बरोबर. आमी ल्हान आसतना तशी ही परिस्थिती लक्षांत कोण घेवपाक तयार ना. तातूंत आनी एक गोश्ट तुमकां सांगता म्हत्वाची. आतां हांव डिसेबिलिटी सेक्टराक काम करता. हांगा 3 गोश्टी सांगल्यात. म्हणजे मार्जिनलायज सेक्शना खातीर सरकार जागृत जाला ही म्हाका बरी गोश्ट, ही वेलकम. तातूंत तांणी सांगलां
सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट जे डिसेबल्डाचें नोडल डिपार्टमेंट आसा ताजे जाग्यार स्पेशल एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट गोंयांत डिसेबल्ड लोकां खातीर करतलो अंडर कन्सिडरेशन. एक दुसरें सांगलां जे NGOs हे सॅक्टरान डिसेबिलिटीचें काम करता तांकां CM फंडांतल्यान हे मेळटले ग्रांट्स बी मेळटल्यो काम करपाक. आनी तिसरो तांणी एक म्हत्वाचो विशय केला. हालींच गोंयांत सगळ्या राज्यांक एक एक्झॅम्पलरी दाखोवपा सारके डिसेबिलिटीच्या लोकां खातीर इन्क्लुजीव एक्सेसिबल फेस्त केले पर्पल फेस्त. ते फेस्ताचो खूब इम्पॅक्ट दिसलो आनी तो आतां बजेटान रिफ्लेक्ट जाला. मुख्यमंत्र्यान अनाउन्समेंट केलां की अशीं फेस्तां जी हे डिसेबिलिटीच्या लोकांक मेनस्ट्रीम करतलीं मुख्य प्रवाहां हाडटलीं आमी करतले. आतां हें सगळें जालें. हांव हाजें स्वागत करतां हे फिल्डांतलो मनीस. पण आतां तुमकां सादी गोश्ट सांगता. उदोळच्यान जे आमी उलयत आसा तुमी स्किमी जाहीर करीत वतात. मनोहर पर्रीकार जेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना प्रपोजल आशिल्लें एक स्पेशल डिपार्टमेंट डिसेबल्डा खातीर जावचें म्हणून. आमकां जे दिल्लीच्यान चडशे बाबू येता ते मायंडसेट गोंयांतलो रियलिटी पळयनात. गोंय हें राज्य ल्हान ताजे स्पेशल विशय आसता. थंय इतले तुका लोक आसूं शकना. हाऊ मेनी पीपल यू हॅव अशें केलें आनी खुद्द पर्रीकाराक तांणी सांगलें की तूं हें वेगळे डिपार्टमेंट करूं नाका. पर्रीकारान आमकां डिसेबिलिटी सेल दिली 2017 आनी ती सेल चालू जाता म्हळ्यार डिसेंबर 2019 आमी फाटीं लागून लक्षांत घ्या हांव कितें सांगता तें. आतां हेंच जातलें. मुख्यमंत्र्याची ही स्कीम स्पेशल करपाचें. सर आपके नंबर कितने हैं? हाँ 2011 सेन्सस दाखयता 33,000. ताजे नंतर डिसेबिलिटी 721 जाल्यो. सो पॉप्युलेशन वाडलां. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे सगळ्यो स्किमी पडल्या सिनियर सिटीजन धरून सगळ्यो तेचे पूण गेल्या. आनी तातूंत कमी म्हणून देवळांत वचपाची पळय स्कीम तिवूय तांच्याच माड्यार घाल्या. म्हणटकर जाता कितें हें निग्लेक्ट जाता. हांकां डिपार्टमेंट जाय पण जेन्ना मुख्यमंत्री हे फुडें रेडटलो हेच बाबू सांगतले सर आपके कितने नंबर. प्रकाश बाबा एकच मिनिट. एक म्हत्वाचो मुद्दो प्रकाश कामत हाणें रेज केला. तो स्वता डिसेबिलिटी सेक्टरान काम करता आनी हे अशे तरेचे पळय जे सेक्टर्स गोंयांत खूब आसात. वेगवेगळे गोंयांक लागपी प्रश्न गोंयांक लागपी समस्या हाजेर जाप कोण सोदतलो. पॉलिटिशियन जेन्ना खंयची एक योजना हाडटा बजेटान ती फुडें मांडटा तेन्ना तुवें म्हणटा तशें बाबू मदीं आडसर निर्माण करतात. मात मदीं पांय घालून उडोवपाचो प्रयत्न करतात. ताका लागून आमी पळयलां फाटलें बजेट फकत 34% इम्प्लिमेंट जाला. म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर परत आनी इल्ली चर्चा करपाची गरज आसा. पूण तो मेरेन घेतात आमी एक ल्हानसो ब्रेक. तुमी खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार. गोंय बजेटाचेर आमी चर्चा करतात. कांय खिणां पयलीं दोतोर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री गोंय राज्याचे हांणी गोंयचो बजेट सादर केला आनी ह्या बजेटान भितर मानवी चेहरो आसा काय कितें हाजेर एक म्हत्वाची चर्चा आमी करतात. आमी आतां प्रकाश बाब कामत हांणी बरें सांगलें की इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर तुमी कितें बहुत स्ट्रेस दितात. योजना खूब योजनांचो पावस पडला पूण आमचो राजन बाब काकोडकरान सांगता 1,000 2,000 कोटयेची योजना सांगप आनी म्हत्वाचें जें पळय कितें आसा तेजे आंकडे दिवप ना. ताजे परस म्हत्वाचें प्रकाश बाबून सांगलें तशें कांय अशे तरेची योजना आसतात जाका सरकारी बाबू पांय घालून त्यो उडयतात त्यो इम्प्लिमेंट जावपा दिनात. प्रकाश बाब तूंच तें सांगतालो. हांव अशें सांगता की गोवा एक खूब ल्हान राज्य 15 लाख पॉप्युलेशनाचे. बरोबर. हा ल्हान राज्य. ताजे प्रश्न जे असतात प्रश्न सगळे कडेन आसता. सगळे तरेचे मार्जिनलायज समाज आसता. आमचे कडेन डिसेबिलिटी लोक आहा ट्रान्सजेंडर्स आसात. आमचे कडेन बायलो उपेक्षीत समाजांतल्यो बायलो आसात. अशे वेगवेगळे घटक जे आमचे कडेन आसात तांकां स्पेसिफीक आलाशिरो दिवपाक तुमी जेन्ना स्किमी करतात तेन्ना तुमी हें म्हत्वाची गोश्ट लक्षात घेवंक जाय. तुमचे जे चडशे सेक्रेटरी बाबूस बी जे येतात ते आपके नंबर कितने हैं नंबराचेर तूं गोंयांक सांगू नाका. लास्ट कॉमन डिनॉमिनेटर म्हणून गांधी जर सांगला जाल्यार तूं ते लक्षात घे की सगळे लोकांक हे घटकांक त्यो स्किमी पावूं जाय. जाल्यार हें जेन्ना CMान अनावन्स केलां हे हाजेर आडकाठी फाल्यां येवूं जायना अशें म्हजें मत. राजन बाब काकोडकर तुका याद आसा आमी भाऊसाहेब बांदोडकराची ताजे पयलीं जी काम करपाची पयली प्रवृत्ती आशिल्ली ताजी सदांच चर्चा करतात. भाऊसाहेब खंय केन्नाच न्ही सरकारी बाबूक आपल्या तकलेर गुंतपाक दिनाशिल्लो.
तो म्हणटा तुका तुजें काम न्ही, काम आपल्याक, आपणें तुका हांगा हाडला काम करपाक, आनी आपूण जाता तशें जावपाक जाय. राजू हांव सांगता हय. हांगा वाचलां आनी काही लोकांनी म्हजे कडेन उलयलां सिनियर जर्नलिस्टांनी. हय. ते कितें सांगताले, हे बाबू येताले पळय आनी तेन्ना काही हे महाराष्ट्रांतले मराठी बाबू असतात तांकां हाडिल्ले मुद्दाम, हय, कारण तांकां reputation guidance, म्हणून. exactly. ते भाऊ हे असं नाही, ते असं भाऊ सांगतालो तुका आपणें बसोवपाक सांगलां कशें तें, तुगेलो एडवायस हांव घेना, हय. तूं म्हाका बसोवन दी हें कशें इम्प्लिमेंट करपाचें, सिंपल. Exactly. अशें जाय. ही पळय जी कितें प्रवृत्ती आसा न्ही गोंयकारपणाची, ही प्रवृत्ती हे जे पळय आमी भायल्यान IAS हाडटात तांचे भितर नासता. तेच असले थोड्यां तरेची कडेन आसता, आमी अन्याय करतले सगळ्यांक म्हणया नाका, डेफिनेटली थोड्या कडेन 1% आसतले, हय, 1%. exactly. कारण हांवें असे अधिकारी पळयल्यात हय. जे अधिकारी खरेंच तांकां ह्या भुमी बद्दल एक प्रेम आनी आपुलकी आशिल्ली. येस बाकीचे सगळे दिल्ली वचून येस केन्ना धांवपा मेळटा. एक्झॅक्टली तांकां प्रॉपर्टी मात घेवन दवरतात. हय एक्झॅक्टली. सो राजन बाब हो पळय जो कितें मेन आडसर गोंयांक आसा, कारण गोंयचे IAS ऑफिसर जायना, गोंयचे IAS ऑफिसर मेळनात, म्हणजे कॅडरांतल्यान येतात, आगमू कॅडरांतल्यान भायल्यान आयले, तांचें लक्ष गोंयांत नासता, तांकां दिल्ली लागिल्लें आसता. हॉलिडे डेस्टिनेशन म्हणून Holiday. गोंयांत येतात. Exactly. ते आपलो गॅप भरपाक हे परत आमी वचपाक. आनी कॉमीक म्हळ्यार हाजेर आमी आतां फाटले 20 वर्सां उलयतात, उलयतात. ते हे सगळे फक्त बॅगां घेवन फाटीक लावूनच बशिल्ले आसतात. एक्झॅक्टली. तांची चुकूच ना हातूंत भितर न्ही. हय, exactly. कारण आमचे मिनिस्टर कितें करता, तांचें काम न्ही तें ताच्या बसाक दवरपाचो. Exactly. वी आर नॉट द बॉस न्ही. एक्झॅक्टली. चवक आमच्या मिनिस्टरांक पयलीं तो हें जाय, तांचे कडेन तांचे कडेन काम करून घेवपाचो, असर्टिंग स्कील हांचे कडेन जाय. सो एक्झॅक्टली. सो राजन बाब ती योजना ताजो एक फर्स्ट प्रोसेस आसता. हय ॲडमिनिस्ट्रेशन म्हणून आसता न्ही, ते ॲडमिनिस्ट्रेशन वेगळें आसता आनी पब्लीक पॉलिसी वेगळी आसता. पब्लीक पॉलिसी म्हणटा तूं भितर लोकांचो ह्युमन फेस जो आसता तो ह्या एग्जिक्युटिव्हान दिवचो आसता. कोण एग्जिक्युटीव जे असेंब्ली बसता ते, हे परमनंट एग्जिक्युटीव आसता, तांणी तें इम्प्लिमेंट कशें करचें हें पळोवपाचें आसता. आतां आस्की म्हणून हैदराबाद किंवा ते तांगे ट्रेनिंग कॉलेजीस आसात, एक्चुअली दे आर लायक कॉम्प्युटर्स. IAS ऑफिसर म्हळ्यार कॉम्प्युटर, तूं जे फीड करता त्या प्रमाणे तो आउटपूट दिता. ताका सांगलें ही पर्टिक्युलर लोकांची गरज आहा, पब्लीक नेसेसिटी, ताका सोल्युशन तूं काड, हे तशें करनात. आमगे मिनिस्टर कितें करता, पयलीं तो आपल्याले कितें तरी सादर इंट्रस्ट करपाक. पळयता आनी तो आपल्याले कितें तरी डिसायड करता आनी ताका सांगता. मागीर ताका सांगता की तागेलो जो चीफ मिनिस्टर आसता तो सांगता हें मातशें कशें तरी बंद कर, हातूंत भितर चड हें आसा म्हणून चीफ मिनिस्टर ताका सांगता हें बंद कर म्हणून. अश्यो गोश्टी आहात, कितल्योश्यो गोश्टी आहात. सो संजय बाब देसाय हो पळय तो एप्रोच आसा न्ही आमच्या सरकाराचो एप्रोच. आतां सरकार इज ए कंटिन्युअस प्रोसेस. आमी फकत ह्या सरकाराक दोश दिनात. ना, ना. फाटली आतां 25 वर्सां इन्क्लुडींग पर्रीकार आसतना परिस्थिती तुवें म्हणटा तशी हय. डिजेबिलिटी फोरम सारको चल्लो ना. हय. सो हाका हो एप्रोच बदलप कसो? नो आतां बदल दिसता आमकां. आतां तुमी पयलीं इवन हायर एज्युकेशनाक आतां आमच्या आतां जे लोकल आमचे जे 7-8 IAS ऑफिसर जाल्ले तितले थोडे अजून पर्यंत गोंयांत आसा. सो ते तेंचे डिपार्टमेंटां बरें काम करता. आमी आउटकम पळयला. इवन आमच्या हायर एज्युकेशना प्रसाद लोलयेकर सारकें, आसा, तो सारकें. एक्सलंट काम करता. खंय तेजी तर म्हाका तर दिसना खंयची तरी पेंडींग आसा. जे कितें डिमांड आमचे आसा ते आमी पयल्या फुलफील जाल्ले आसा. बरोबर. दुसरी कितें आसा की हांगा ते आवड आसपा जाय मनशाक. सो सरकाराचें काम कितें आहा, हे मनीस आयडेंटिफाय करपा जाय, कोण बरे एक्सपर्ट आसा, exactly. तांकां आवड आसा, ते खरें मन लावन काम करता, ते लोकांक प्रमोशन दिवन तांकां तेंचे कडेन तें काम करून घेवपा जाय अशें म्हाका दिसता. राजू म्हाका दिसता हय. की हांगा एक काल 2 दीस तूं उलयता हे विशय ते परत सांगता हांव. एकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो विशय म्हत्वाचो. कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट बजेटाचे कितले आमदार सिरियस घेवन विचारतात हो प्रश्न आयलो. म्हणटकर कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट तशेंच स्किमाच्या बाबतींत कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट सोशल ऑडिटींग जेंडर ऑडिटींग हे बजेटाचे वेगवेगळे भाग जे बायलां खातीर तुमी तरतुदी केल्यात त्यो तांचे पर्यंत कितल्यो पावल्यो ना. जे तुमचे एलोकेशन आसा काही गोष्टी ताजे एडवर्स इफेक्ट बायल सेक्टराचेर कितले जाले हे जेंडर बजेटींग केला तुमी आज पर्यंत? गुड पॉयंट.
आनी एक म्हत्वाचें म्हणजे कितें मुख्यमंत्र्यान अनेक प्रश्न जातो कित्याक आमचे आमदार मिनिस्टर आसा पळय न्हू ते ग्रामपंचायत आनी म्युन्सिपालिटी वचून मिटींग अटेंड करूं ना म्हाका दिसना त्यांचो तो रोल तो न्हू त्यांचो रोल कितें आसा की तेणी खरें म्हणल्यार असेंब्ली बसून कायदे करपाचे कायदे इम्प्लिमेंट कशे करपाचे कित्याक तो त्यांची जबाबदारी आसा पण आज ते जाल्यार ते वयता आनी ग्रावंड थोडे हांवें पयले आमदार मिनिस्टर वचून ग्रामपंचायती बसयता कोणा सरपंच करपाचो कोणा सरपंच करपाचो ना म्युन्सिपालिटी कोणा करपाचो हें सगळें तेजेर तांकां टायम वेस्ट जाता अशें म्हाका दिसता आनी तांकां एडमिनिस्ट्रेशनाक टायम ना अशें म्हाका तर दिसता एडमिनिस्ट्रेटिवली तो पेनी वायज पावंड फुलीश आयटम पूण कितें आहा तांच्या स्वताच्या बेजा खातीर ते म्हत्वाचें ना पण जेन्ना आमी बजेट म्हणटा वर्साची गव्हर्नन्स गूड गव्हर्नन्स दितलो जाल्यार ह्यो गोश्टी पारदर्शकता म्हणटी भयंकर प्रमाणात जाय आसा पण खुबशे डिपार्टमेंटान पारदर्शकता ना आज पर्यंत सुद्दां ईमेलाचेर लोक अवेलेबल ना गव्हर्नमेंटाच्या ऑफिसांनी कितलेशे जाणा कडेन वापरत ना पळयत ना ईमेल आनी दुसरें तुमकां हांवें सुरवातीकूच रेज केलो टायम बाउंड एक्ट आसा सर्वीस डिलिव्हरी लोकांक अमके दिसा भितर कर्नाटका पळयात कितले टायम बाउंड सर्विसीस लोकांक मेळटात त्यो आमी दर वर्स ही जाहीर करतात पण टायम बाउंड जायना कित्याक जाल्यार तो एक्ट तुमी तातूंत जे विथीन एक मंथ 15 दिसां ही सर्टिफिकेटां पावली ना जाल्यार कितें पनिशमेंट आहा ते सगळें तुमी काडून उडयल्या तुमी लोकपाल टुथलेस केला तुमी सर्वीस डिलिव्हरी एक्ट टुथलेस केला मागीर कोण एकाउंटेबल जातलो खंयचो मनीस गव्हर्मेंटातलो एडमिनिस्ट्रेशनातलो एकाउंटेबल ठरतलो सांगा म्हाका तांकां एकाउंटेबिलिटी खंय जाय ते म्हणटा की 33 आमचे कडेन आमदार आहात आनी एकाउंटेबिलिटी कितें नाही आता होच 33 आमदार जर होच मुद्दो घेवन मुखार गेले न्ही तातूंत एक मागीर तर तांकां सरकार तुमच्या दारी कित्याक जाय तेंच विचारता हांव न्ही 33 आमदार तुम्ही सत्ताधारी आमदार मरे तुम्ही सरकारा कडेन करून घेवपाचे परत ते सरकार वरून तुम्ही गांवांत कित्याक म्हणून उबर सरकार दारी वचपाचो गरजच ना आयज आमी ह्या लेवलाचेर पावल्या वी आर इन 21st सेंच्युरी हांगा इतले IT आनी ई गव्हर्नन्साचे इतले प्रोजेक्ट्स आसा तुम्ही जर ते प्रोजेक्ट जर तुम्ही दारी केले वचपाक जाय हांच्या डिसेबल्ड असतांच्या किंवा ह्या असतांच्या हांच्या खातीर हय. बरोबर थंय पावपाक जाय. बरोबर इट्स अ फेल्युअर बेसिकली सरकार तुमच्या दारी म्हणजे तुम्ही खरेंच लोकांक ह्यो सर्विसीस प्रोवायड करूं ना थ्रू ई गव्हर्नन्स आनी बाकीची दुसरी आनी एक पॉयंट आतां आमी उलयताले पळय की मंत्र्यांचो हाजेर कंट्रोल ना जाल्यार ते बारीक बारीक इश्यूज पळयता एक्चुअली अशें जालां की मंत्री आयज आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो मंत्री जाला तो गोंयचो मंत्री ना स्टेट्समॅनशीप ना तो गोंयचो विचारच करना तो फक्त आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो विचार करता आनी आपूण जे जो पर्यंत मंत्री आसा तेन्ना आपल्या खात्यांची चडांत चड फॅसिलिटी आनी स्किम्स आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी बद्दल व्हरून इम्प्लिमेंट करपाच्यो आनी आपल्या मतदारांक कशें खूश करपाचें हें पळयता मायोपिक व्ह्यू प्रत्येका कडेन तुम्ही काकोडकर बाबान बरें सांगलें तें प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन हो वेगळो विशय तातले तातूं आनी एक्झिक्युटीव म्हणजे पिपल्स रिप्रेझेंटेटीव असो तातूंत फरक आसात एक्झिक्युटीव म्हण पण हो फरक जो पर्यंत तुम्ही एसर्ट करचे ना तुम्ही पिपल्स रिप्रेझेंटेटीव जर भाऊ तेन्ना करूं शकतालो तुम्ही आज कित्याक करूं शकना एसर्ट हो एक ह्युमन फेस सरकाराक जो पळय जाय तोच अर्थसंकल्पान येवपाक जाय न्ही Exactly. सरकाराक हें समजून येवपाक सरकारान कितें करपाक हांव एक बरो इमॅजिनरी पूण एक बरो प्रश्न हो आतां आमगेले एक्सपेंडिचर बजेट 26,800 कोटी करेक्ट 4 लाख फॅमिली आहात आमच्यो टोटल 15 लाख 16 लाख कितले लोक म्हणटे 4 लाख फॅमिली डिवायड कर प्रत्येक फॅमिलीक 6.5 लाख रुपये मेळटात सरकारान प्रत्येकाच्या दारां वचचें आनी विचारचें तुमकां गव्हर्मेंट जाय काय 6.5 लाख रुपये जाय एकूच प्रश्न विचारचो सरकाराक तातूंतल्यान कळून येतलें गव्हर्मेंटाची कितें गरज पत आसा किंवा गरज आसा लोकांक काय ना म्हणटलें प्रत्येक मनशाक फॅमिली कॅन दिया रायट दियात तुमकां 6.5 लाख जाय काय गव्हर्मेंट जाय गव्हर्मेंट 6.5 लाख रुपये पर फॅमिली मोडटा तुमकां गव्हर्मेंट जाय काय 6.5 लाख रुपये जाय हो क्वेश्चन रेज करपाक जाय म्हाका प्रकाश अर्थवेवस्थेक दिशा दिवपाचें एक हत्यार एक साधन म्हणून अर्थसंकल्पा कडेन पळोवपाक जाय येस आतां एक नवो विचार सामको आमच्या मुखार आयला आनी आमी थंय चर्चा हय, करता आमी तर सतत चर्चा करता Correct, टिवीचेर correct, किंवा गोमंतकान correct. तो मायनींग इंडस्ट्री करेक्ट ह्या तुका दिसना तातूंत भितर ताणें फक्त म्हळ्यार डंप विकून आमकां 1,000 कोटी मेळटले आतां तें सोडलें जाल्यार जे पळय आतां पयले वेळ 4 ब्लॉक्स केले Correct. आतां फुडले 8 ब्लॉक्स जातले हातूंतल्यान जो पळय पयसो येता पयले तो हातूंतल्यान खंय वतलो तो वतलो खंय ह्या पयशांतल्यान अर्थवेवस्थेक दिशा कशी दितले कारण हांवें एक RTI घाल्ली
आनी म्हाका RTIचे कालूच आतां इन्फॉर्मेशन आयलां हो पळय मिनरल फंड म्हणून जो आसा Correct. तो बसी सुरू करपाक आनी ते भुरग्यांक थंय कितें ट्रेनिंग दिवपाक म्हणून थंय कितें कोयराचे वासलात करून उदक सप्लाय अरे दीस इज This is not correct governance. गव्हर्नन्स हो पळय जो पयसो येता मिनरल फंड तो Exactly. त्या जाग्याचेर ते लोकां खातीर इतल्या न्ही कितें आसा ते नाही नाही पूण ताजेर न्ही ताजेर आतां क्लाउड आल्वारिसान पयर ताणें एक बरें पुस्तकच काडलां की हो पयसो कसो इक्विटी तो म्हणटा की हो पयसो Intergenerational equity, म्हणजे तो म्हणटा फुडले फुडले पिळगेचो पिळगेचो आसा. विचार म्हणजे ते कितें म्हणटात की थंयचे रस्ते बांदपाक पूल बांदपाक तुमी स्वता गव्हर्मेंट पॉप्युलरायज करपाक हे पयशे ते मोडटात आनी त्या पयशांची उधळपट्टी करून उडयतात तो म्हणटा की फुडले पिळगी जेन्ना आमकां जाप विचारतली हे पयशे खंय गेले तुमी मायनिंगूय काबार केले कारण फुडले 20 वर्सां मायनिंग सोंपतलें पयशेय सोंपतले अशे वेळार तुमचे कडेन कांयच प्लॅनिंग नाका अशे वेळार तुमी म्हज्या कोतान बजेट हो एक ऑपॉर्च्युनिटी Correct. असले गोश्टी डायरेक्शन दाखोवपाचें एक्झॅक्टली मायनिंग आमचें आशिल्लें तें अशें जालें आज आमी हे परिस्थितीन आयल्या आनी हो जो हें आसा तो कसो विनियोग करतले Exactly. इंटरजेनरेशनल इक्विटी म्हणून आमची जबाबदारी कितें करेक्ट आनी क्लाउडान हाजेर सरळ क्लियर मत मांडलां एक पयसो खर्च करप ना सगळो पयसो काडून खंयचे तरी बऱ्या गुंतवणूक फंडान तसो दवरपाक प्रोविडंट फंडान आसा तसो गुंतयात फुडले 20 वर्सां नंतर ताचेर विचार करया ताजे तर फुडलें मत आहा तो म्हणटा हातूंतल्यान पळय जे कितें मिळकत मेळटली हय. ती म्हणटा प्रत्येक फॅमिलीक वर्साक 9,000 रुपया मेळटात ओके. इट्स एक सायजेबल पयसो ताजेर तूं स्वता एक अर्थतज्ञ मायनिंगाचेर तूं खूब बरो विचार केला तुका दिसना की ह्या अर्थसंकल्पान मायनिंगा संदर्भात कांय मूलभूत विचार फुडें येवपाची गरज आशिल्ली खूब गोष्टी आसा अश्यो ज्यो गव्हर्मेंट हांवें पयलीं सुरवातेक सांगलां की पेनी वायज पावंड फुलीश म्हणून पावंड आयटम्स जे आसात एक म्हणल्यार पयलो म्हणटा जॉब्स आयज दुसरो मायनींग म्हणटा देवान दिल्लें जे रिसोर्सीस आहा ते प्रत्येक जनरेशनाचे ताजेर हय हक्क आसा आनी 5 वर्सांचे गव्हर्मेंट ताजेर डिसायड करूं शकता सारकें कमीत कमी 25 गव्हर्मेंटां 100 वर्सां तरी ताका हें लागता कोल मिनिस्ट्रीन इंडियेची कोल मिनिस्ट्रीन जेन्ना कोलाचें हें तयार केल्लें तेन्ना ताणें सांगिल्लें की आमी 200 वर्सांचो प्लॅन केला 200 वर्सांचो 200 वर्सां म्हळ्यार 8 जनरेशनां 8 जनरेशनाचो तरी प्लॅन करपाक जाय आनी एक जनरेशनान ताज्या फक्त 1/8 मॅक्सिमम मोडू जाता बरोबर अशें कितें तरी आसपाक संजय बाब जाय देसाय आतां पळया 3 सेक्टर्स आमचे म्हत्वाचे न्ही नो मायनिंगाचेर हांव उलयतां म्हाका तेंच जाय मायनिंग टुरिजम आनी मॅन्युफॅक्चरिंग हे मायनिंग आनी टुरिजम तर आमकां सामके छप्पर फाडके पयसो दिता न्ही नो मायनिंगाचे प्रॉब्लेम जे आसा पळय ते युनीक प्रॉब्लेम गोंयांत हय. कित्याक लागून जेन्ना पोर्तुगीज आसलेले पळय पोर्तुगीज गेले तेन्ना गोंयांत आसले ते एक 10 लोक इंडस्ट्रियलिस्ट मायनिंग चलयताले आनी चलत दिले तेणी सगळो फायदो घेतलो कन्सेशनाचो फायदो घेतलो पूण 2012 पर्रीकारान मायनिंग बंद केलें जें जाग्यार घालपाक म्हणून तेणें डिसिजन घेतलें तेज नंतर मायनिंग धंदो म्हणटा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाच्या हाती येयलो जे आमचे MLA जे आसा आज तेंचे कंट्रोलान मायनिंग धंदो आसा तेतूंतल्यान हें सोल्युशन येना अशें म्हाका तरी दिसता कित्याक तेंचो वेस्टेड इंट्रस्ट आसा कारण कितें आसा की जेन्ना मायनिंगा आसले मायनिंगा पयसो भरपूर आनी इलेक्शनाक भरपूर पयसो लागता कोण 5 कोटी मोडटा कोण 10 कोटी मोडटा कोण 50 कोटी मोडटा सो पयशांची अंदाजून दिसली म्हणून तें इवन ऑक्शन जावपाक जें 2014 सुरू जाल्लें ऑक्शन जावपाक आसलें आज पर्यंत ऑक्शन जावन मायनिंग सुरू जातालें पूण हे तेंचो वेस्टेड इंट्रस्ट आसले कारणान हें डिले जायत गेलें तांकां दिसलें कितें आमी ऑक्शन करनासतना आमी तें चालू करूं शकतले एक फावटी आशेचेर ते रावले आनी तेतूंतल्यान गोंयची भरपूर प्रमाणान लॉस जालें इतले वर्स मायनिंग जालें मायनिंग चलना अशें न्हू मायनिंग चलता पूण तें सगळ्या बरेपणान चलता आमकां खबर ना आमी म्हणटा आमकां खबर आसा न्ही हातूंत भितर पूर्णतः सरकार मायनिंग वेस्टेड इंट्रस्ट आसा त्याच मायनाक लिलाव तांकांच मेळटा तेच इतले फाटले 50 वर्सां चलयतालो तो पयसो खंय वतालो तांचेर टॅक्स नाशिल्ले टॅक्स आसल्या सुद्दां तो पयसो मोडटात आनी आतां तर छप्पर फाटके पयसो क्लाउड आल्वारीस आनी गोवा फावंडेशन लोक सरकाराक मेळपाचो आनी ताजे वांगडा नांव सुद्दां घेनात प्रकाश तुका एक अशें दिसना की ह्या बजेटान भितर एक मायनिंग फंड कॉर्पोरेशन आसपाक जाय आशिल्लें आनी ताजे फुडल्यान थंय खंयचोच मंत्री आनी आमदार आमकां नाका हांव पळयलें मिनरल फावंडेशनान मंत्र्याची PA आहात कमिटीचेर Exactly. अरे तुमी बाबा क्लाउड आल्वारी सारको मनीस जो एक अपरायट मनीस जाका गोंयचे बद्दल कळवळा प्रोफेशनल आनी मायनिंगा संदर्भांतलो अभ्यास आशिल्लो ताका तुमी कित्याक ह्या कमिटीचेर घालना बेजिकली मरे आमकां बजेटांत आमी आयजय मुख्यमंत्र्यान नांव घेतलां रिफॉर्म्स म्हणून हय खंय ते रिफॉर्म्स
Exactly. ह्यो एरियांनी त्यो रिफॉर्म्स हाडपाच्यो एक्झॅक्टली. आमी रिफॉर्म्स हो कन्सेप्टूच काबार करून आमी उडयला. डिस्कस करतात. हय. डिस्कस करून उपयोग ना, कित्याक दोन गोश्टी दोनूच सांगता तुमकां. एक गोश्ट म्हणल्यार हाणें सांगिल्लें आमगे सत्यपाल मलिकान कितें चलता म्हणटा गोंयांत. एवरीथींग इज करप्शन म्हूण सांग. देर इज करप्शन इन एनीथींग एंड एवरीथींग ऑफ दीस गव्हर्मेंट म्हूण सांगिल्लें ताणें. दुसरें लोबून सांगलें हें गव्हर्मेंट प्रमोद सावंताल गव्हर्मेंट गेल्लें आशिल्लें तें 35% कमिशन की दुकान म्हणून. नाही पूण प्रकाश हय. अशें तरेचे कित्याक विचार करतले? पळय, तुम्ही मरे फक्त आनीकय एक जाता एज ए पत्रकार म्हणून आमी जेन्ना आमी- पळयतात न्ही, हय. हातून सामान्य मनीस करप ना. मत कोणाक दितात आसा. आमी? मत 15,000 लोकांनी मतं विकल्यात, कांय जाग्यार 25,000 मतं विकल्यात. जनरल मनशाक आतां म्हाका पण निरज पण तुका राजू प्रश्न एक लक्षात घ्या, करप्शन ही गोष्ट आपण ती सकयल्यान वयर वचना, ना. वयल्यान सकयल येता हे लक्षात घ्या. हय, पण समाज जर करप्ट आसत पॉलिटिशियनय करप्ट जातलो. पॉलिटिशियन मळबांतल्यान पडना. पण तो- ह्याच सगळ्या हातूंतल्यान तो आयला आणि आता जर आज एकल्यान बरें बरयलां. जॉब दासून दशा अशी केली की तू ते घेतली शिवाय कांय ताजो ताका हे ना, मार्ग ना. So- तो कितें गांधी दी, प्रत्येक जण गांधी गांधी नासता. ना. बरोबर. नीरज, तूं एका मायनींग एरियेन रावपी मनीस, तुका ती एरिया सोडून पणजे येवन रावचें पडलें. सो तुका दिसना की हें जें पळय कितें वायट सर्कल सुरू जालें मायनिंगा संदर्भान, तातूंत भितर जनरल मनीस, थंयचो मनीस कितलो सजग आसा, कितलो कार्यशील आसा, मायनिंगा संदर्भान तो सामान्य मनीस मायनींग एरियेन रावपी अशे तरेची मतां मांडटा, काय आमी शहरांतले लोकच बुद्धिवादी लोक मायनींग अशें चलचें म्हणटात? सामान्य मनशा कडच्यान तूं चड अपेक्षा करपाक शकना. ह्यो गोश्टी आहा त्यो कोण तरी विचारवंत नाजाल्यार जे कोण एज्युकेटेड आसा, जे बुद्धिवादी लोक आसा तेच करतले. कारण सामान्य मनशाची डायरेक्ट कनेक्शन पोटा कडेन आसता. तांकां जो पर्यंत जॉब मेळटा तो पर्यंत ते तांकां तितलेंच जाय न्ही. कारण फाल्यां एका टायमाचेर 1987 टायमाचेर केन्ना तरी आमी थंय एक संस्था केल्ली साबड्ड्या, आनी आमी मायनिंगाची तेन्ना सामकें पीक आशिल्लें, पीक जावन आशिल्लें तेन्ना सुरवात आशिल्ली. तेन्नाच आमी हे एनवायरमेंटल इश्यूज वेगळे प्रॉब्लेम्स आमी अवेरनेस करपाचो प्रयत्न करताले. पूण आमकां लोकांचो सपोर्ट मेळनाशिल्लो. कारण लोक म्हणटात तुमी आमकां पोटार आड येता म्हणून. कारण आमकां मायनिंगाचेर डिपेंड आसा, आमकां जॉब जाय. सो सामान्य लोकांची डायरेक्ट तांकां आपल्याचो डे टू डे तांचें हें आसता. सो तूं सांग, हांव म्हणटें, म्हजोच पॉयंट तूं मुखार व्हरता. आमी थोडे खातात, तुमी थोडे खायात. हे पूर्णतः नागरीक. ताजे नंतर कितें जालें, ताजे नंतर आमी पळयलें परिणाम कितें जाले ते. इतलें मायनींग वाडलें, इतली इलिगलिटीज वाडल्यो आनी फायनली हें सगळें बंद पडलें. सो ताजे नंतर सगळ्यांनी एक्सपिरियन्स केलें, सगळ्यांनी मायनींग इंडस्ट्री. प्रकाश, आमी आतां अर्थवेवस्थेर उलयतात. मायनींग इंडस्ट्री इतले मोठे वाडली चायनाची बाजारपेठ येतकीर मायनिंगाक लागपी हजारांनी ट्रक निर्माण जाले. ट्रक चलयताले कोण ना. हे सगळे ट्रक कोणे घेतले? सरपंच धरून ते पोलीस मेरेन. तांणी 10-20 ट्रक तयार केले. तांकां लागपी अवजड मशिनरी चलोवपी लोक भायल्यान आयले, ट्रक चलोवपी भायल्यान आयले. सबंद ती सगळी इकॉनॉमी अशी भायल्याचेर पोशिल्ली. आमी ट्युरिजम, गोंयचो सामको एक अर्थवेवस्थेचो आज कणो जाला. ट्युरिजम शेक आमकां मेळटा, शेक काडून आमी चलोवपाक दितात. आतां तर ते खंय 12 म्हयने खंय चलोवपाक शेक चलयताले खंय. सिजनल म्हणून जे शेक म्हणतो तो सिजनल. टुरिझमाची राजकारणी आसा न्हू. एक्झॅक्टली. सगळे राजकारणी, थंयचे सरपंच आनी थंयचे लोकल पयचे लिडर आहात, तांणी सगळे हो बिझनस हातान घेतला. ट्युरिझम आसले, मायनिंग आसले, तेच लोक आज आमदार आनी पंच आनी सरपंच जातात. आता हें करप कोणें? मिडिया म्हणटा पळय ती वय कोसळ्ळ्या. हां, मान्य करपाची गोश्ट न्ही. करप कोणें हें? लोकांचें जागरण करप कोणें? हो गंभीर प्रश्न आमी आतां करतात न्ही, कोसळे खंय म्हणटात. आमी प्रश्न म्हणटात, राजन इतलो सडयतोडाका उलयला, ते आमी छापतात, ते आमी वचून दिवपाक. मेन सामान्य मनशाक जागोवपा खातीर जे पळय कितें वेगळे घटक चलतात ते चलपाक आमकां बुद्धिवादी लोकांक आमचे फेलियर. म्हणून तर सामान्य मनीस करप, ताका खूश करपी बजेट तयार जाता, बजेट करपी सरकार तशाच तरेचें वागता. सो सरकार कित्याक रेवल्युशनरायज करतलें? क्रांतिकारी निर्णय घेवन आपल्या पायार फातोर मारतलो कोण? प्रेशर ग्रुप्स तयार जावपाक जाय. एक्झॅक्टली. सरकाराचे प्रेशर येवपाना तो पर्यंत सरकार असले विशय घेवपाना. सो हांव तेच म्हणटा न्ही राजन बाब, तुजे सारके अर्थतज्ञ, तुमी 10 जाण लोकांनी एकठांय येवन अनुरूप मॉडेल अर्थसंकल्प हो आमचो एकल्यान तरी दाखयला? अरे आतां तुका सांगता न्ही, आज चेंबर ऑफ कॉमर्स आनी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनांनी त्यो आतां प्रेशर करून बेस्ट प्रोजेक्ट म्हणटले. त्या खातीर कितें आहा, हो इकॉनॉमीक सर्वे आसा न्ही, तो 1 म्हयनो 2 म्हयने पयलीं रिलीज करपाक जाय. इकॉनॉमीक सर्वे नासतना तूं कशें करतलो? तुजे कडेन डेटा नासता.
आज सुद्धा बजेट डिस्कस करता जाल्यार फाटल्या वर्साची एक्च्युअल फिगर्स किती म्हणते आज जाय जाय. ती अजून पर्यंत आमचे कडेन तेन्ना- मेळ्ळी ना. ती म्हाका खबर ना केन्ना वेबसायटीची अपडेट जातली म्हणून ती अपडेट जावपा जाय न्हू. बरोबर. तीच पारदर्शकता जाय न्हू बजेटान. इकॉनॉमिक्स दुसरे तांकां खबर आसा की आपल्याला ते इंडस्ट्रीतले लोक हातूंतले प्रेस करतली म्हणून ते फक्त प्रेस करतात ते करतली म्हणून खबर आहा. कारण इंडस्ट्री निमाणी सरकाराच्या कृपेचेर उबी आसता. हय, ते जे काय सरकारा कडेन वायटपण कित्याक घेतली. म्हाका प्रकाश एक सांग, ह्याच संदर्भात सहज म्हज्या मनान आयलो तो. Yes. आमी सदां ल्हान राज्यां सदांच बरी म्हणटाले फॉर मॅनेज करपाक. ल्हान राज्य आसप हें गोंयचो दुश्परिणाम. न्ही सी ल्हान राज्याक दोश दिवं नाका. नाचूं कळना जाल्यार खंय आंगण वांकडें कळ्ळें हें सारकें न्ही. न्ही ल्हान आसता पळय ताजे बेनिफिट्स चड आसता. हय. एक्सेस टू पावर. मुख्यमंत्र्याक खंयचो गांवांतलो मनीस प्रश्न विचारूं शकता, हांगा विचारूं शकता. न्ही ना आतां न्ही 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 पण ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशनाचे दृश्टीन लाख जाल्यार ट्युरिस्ट कितले येता गोंयांक. जालें. प्रत्येक तितलेच. मनशाले ताय बॉम्बे परत चड. भायल्या पण- लोकांले प्रत्येक Yes. मनशा घर हांगा आसा. चल. पण एडमिनिस्ट्रेशनाच्या दृश्टीन जेन्ना ल्हान आसता ताजे बेनिफिट्स आसतात, एक्सेसिबिलिटी जास्ती आसता. तुका पण स्टेट हय वी आर ओवर. ॲक्च्युली ओवर ॲडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट. Exactly. कारण आमचे जर गव्हर्मेंट सर्वंट टू पॉप्युलेशन जर रेशो पळयत मागीर वन ऑफ द हायस्ट इन द वर्ल्ड आसतलो ओनली इन इंडिया. प्रॉब्लेम बी कित्याक जावपाक ते पॉप्युलेशन 15 लाख पेपरार दाखयता गोंयचे, पण आनी 25 लाख लोक गोंया आसा जे ट्युरिस्ट आसा जे 8 दिसां खातीर गोंया रावपा येतात. ते वर्साक सरकारी फिगरा प्रमाणे 75 लाख वयर येता मागीर म्हणटात. मागीर तितली So, 25 लाख आमी लोक गोंयांत म्हणटा रावतात. तशें की तूं म्हणटा तशें दोन भशेन लोक गोंयांत येतात. एक ट्युरिस्ट येता जो गोंयचे लोकसंख्ये परस दुपटीन येता. चड हय. दुपटीन आणि- 4 पटीन आणि येता. दुसरें एक तुवें धोको पळयला, ज्या पद्दतीच्यो इकॉनॉमिक्स पॉलिसी आमी मुखार हाडटात. तूं वचून ओल्ड गोवा रेल्वे स्टेशनाचेर पळय, दिसाक 2000 लोक गोंयांत देंवतात. हे सगळे मायग्रंट. हे मायग्रंट आमी ज्या पद्दतीची टुरिझम पॉलिसी पळय केल्या मुखार हाडल्या ताका ताका लागून येतात. ज्या पद्दतीची मॅन्युफॅक्चरींग आमी ज्या चलयला, पद्दतीचें इंडस्ट्रियल construction. इस्टेटीन तूं वचून पळय, सगळें. सकाळी 8 वरांचेर ह्या सगळे इंडस्ट्रीचे भायर 2-2 हजार लोक उबे असतात. ताळगांव जाता इंडस्ट्रियल कित्याक Exactly. ताळगांव असो एक व्हडलो हांचो कामगारांचो एक ग्रूप आसता. ते Exactly. जाता आणि ते मागीर वोट बँक जाता. ते पॉलिटिशियन ते करता कॅप्चर. Exactly. म्हणटकर हे दुष्टचक्र म्हणून जें आसा बरोबर. ते खंय थांबप. मायग्रेशन बंद करपा खातीर सुद्दां आमकां कितें तरी उपाय घेवपाक जाय की इन मायग्रेशन जें आसा नाही, तो अर्थसंकल्पानच घेवपाचो हय, तेच न्ही. म्हणटा. तो आमच्या अर्थवेवस्थेक अशे तरेन दिशा दिवपाक जाय की भायल्यान लोक येवपाक कमी जातलो. आनी आमचे कडेन सगळें आशिल्लें न्ही. It's a very serious issue. आमी पोर्तुगेजां कडल्यान जो पळय वारसो घेतलो तो कितें, तो वारसो आशिल्लो की आमच्यो विलेजीस स्वयंपूर्ण आशिल्ल्यो. आमची जाय तशी आमचे कडेन इंडस्ट्री आशिल्ली. आमकां टुरिझम पॉलिसी अशी जाय आशिल्ली की जाका लागून भितर भायले लोक हांगचे कल्चर पळोवपाक येताले, हांगची शांतिकाय पळोवपाक येताले. एक्झॅक्टली. आनी मायनींग सुद्दां एक रिस्ट्रेन्ड पद्दतीन हांगा चलतालें. आमी कितें केलां, आमी कॅसिनो दाखोवपाक हाडटा लोकांक आतां. एक्झॅक्टली. आमकां कॅसिनो दाखोवपाची गरज आशिल्ली टुरिझम. आनी तातूंत भितर ह्या बजेटान एक तरतूद आहा, कसिनो रेग्युलेशन म्हणून. ते सदांच येता, दर वर्सा येता. आतां कसिनो रेग्युलेशन जर करतले जाल्यार गेमींग कमिशन कितें हाडनात? ते सांगलें हो एक्ट पर्रीकारान हाडिलो आनी दर वर्सा कॅसिनो रेग्युलेशन वील बी एक्टिवेटेड. हांवें ते प्रकाश बाब, आमचो वेळ सोंपत आयला. खूब म्हत्वाची चर्चा आमी केल्या. परत निमाणे कडेन म्हाका प्रत्येका कडेन एक स्टेटमेंट जाय की तुमकां ह्या बजेटा संदर्भात आनी जाल्ल्या चर्चे संदर्भात तुमी खंयच्या निश्कर्शेचेर पावल्यात. निरज, तूं पयलीं घे. गोंयची जमीन म्हाका दिसता हो जो विशय आसा तो बरो सामको खूब सिरियस आसा आनी हाजेर आमकां कितें तरी करचें पडटलें. एक म्हणजे जे भायल्यान लोक येतात आनी जमनी घेतात. आतां हालींच एक पयर ताणें एग्रीकल्चर म्हणलां एग्रीकल्चर कायदो कांय हाडटा. अर्थ ना So, कितें okay, प्रकाश बाब, तुजें म्हाका हांवें सिंपल उदोळच्यान हांव परत थंयच येता आनी आतां येतलो की जर तुमी इतल्यो स्किमी दाखयल्यो ताका कसलोच अर्थ ना जर ताजें इम्प्लिमेंटेशन जें मेकानिजम आसा तें एकावंटेबल, तें एसेंब्लीक एकावंटेबल जावपाक जाय. तें जायना. पयलीं कितें जातालें, एसेंब्लीत कमिटीज आसताल्यो, मागीर एश्युरन्सीस कमिटी आतां म्हणून आसात. आसताली. आतांय आसात. आसात, हय. पण पण पयलीं त्यो- ताजेर आमदार सिरियस काम करताले. आमी पळयल्ले कांय आमदार गंभीरपणान. तर हे चॅक्स अँड बॅलन्सीस, ना. हे एकावंटेबिलिटी, So, तातूंत परत- म्हत्वाचो जो सर्वीस गॅरंटी एक्ट आसा तूं सारकें तो तुवें कॉम्प्लाय करपाक सांगलें. लागला. राजन बाब, तूं तुजें एक सेंटेन्स जाय. म्हाका दिसता की बजेटा परस अशें भाशण 2 वरांचें फक्त जॉब्सांचेर जावपाक जाय. फक्त जॉब्स. ओके, आमचो
म्हाका दिसता बजेट जे गोंयाक भरपूर 26,000 कोटीचें जें दिलेलें आसा तें जर आमी बरे भशेन इम्प्लिमेंट केलें आनी ताका जर सगळ्या ऑफिसरांक एकावंटेबल केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी गोंय मुखार वचपाक शकता. संजय बाब थँक्यू. राजन बाब काकोडकर, प्रकाश कामत आनी निरज नायक. एक म्हत्वाचो अशी चर्चा आमी आज केल्ली आसा. बजेट जालां, बजेट जातकीर कितें, कारण इम्प्लिमेंटेशनच जायना. स्किम्स आसात पूण स्किम्स लोकां मेरेन पावनात. प्रकाशान म्हणटा तशें डिजेबिलिटी हो फॅक्टर तांच्या म्हऱ्यान वचून तांचे प्रश्न सुटपाची गरज आसा. आमी इतलें ल्हान राज्य, ह्या ल्हान राज्यान भितर तुमची प्रश्न लोकांचे कित्याक सोडोवंक शकनात? लोकांक अशे तरेन मेंगे करून तांकां कांय स्किमी दिल्यो तांची तोंडां बंद केली, लाचार करप, हें म्हाका दिसता अर्थवेवस्थेचे नदरेन खूब वायट. अर्थवेवस्था अशी आसपाक जाय की जी गोंयकारांक श्रीमंत करता, गोंयकारांक उन्नत करता, भायल्या लोकांक हांगा येवन गोंयकारांचे तकलेर वचपाक दिना. म्हाका दिसता होच प्रश्न परत परत चर्चेक येता आनी ह्या बजेटा नंतरय चर्चेक येयला. पळयत रावात गोमंतक TV.